दृष्टविनाशक महाकाली तू, ज्ञानदायिनी सरस्वती, तू यशदायिनी द्रव्यलाभिनी महालक्ष्मी रूपिणी। आयज मंगळार आणि नवरात्रांचो 6वो दीस। आयज तांबड्या रंगाचे कपडे घालून देव कार्य केल्यार हो रंग भक्तां मदीं शक्ती आणि चैतन्य भरता। तांबडो रंग मोगाचे आणि उमेदीचे प्रतीक। हो रंग कात्यायनी देवीक समर्पित आसा। हिंदू धर्मात ऋषी कात्यायन हे माता आदिशक्तीचे भक्त आशिल्ले। देवीन आपल्या धुवेच्या रूपांत घरांत येवचे अशी तांची इत्सा आशिल्ली। हे खातीर कात्यायन ऋषींनी बरीच वर्सां खर तपश्चर्या केली। तांचे तपश्चर्येचेर प्रसन्न जावन देवी चलयेच्या रूपांत तांच्या घरांत प्रकट जाली। ऋषी कात्यायनाची धूव आशिल्ल्यान मातेक कात्यायनी अशें म्हणटात। हे देवीची पयली पुजा महर्षी कात्यायन हांणीच केल्ली। ही आशिल्ली कात्यायनी देवीची काणी। तर फुडले सुवातेर आमी गोंयच्या अशा देवळाची म्हायती जाणून घेवया जें गोंयच्या सैम सुंदर वाठारांत वसलां। हांगचो वाठार सैम मोगींक भूल घालपी आसा। नमस्कार, भांगरभूंयची इतिहासीक म्हायती गोंयच्या 9 देवळांची नवरात्रांची हे कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर नवरात्रांची 6वी माळ हांव ओंपतां पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवळाक। श्री चामुंडेश्वरी देवूळ ह्या प्रदेशाच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक दायजाचो एक व्हड पुरावो म्हणून दिवचल म्हालांतल्या पिळगांव गांवांत उबें आसा। पुर्तुगेजांनी देवूळ मोडले उपरांत हे देवीची मुर्ती पिळगांवां व्हेली। हें देवूळ भाविकां खातीर एक म्हत्वाचें अशें तीर्थक्षेत्र जावन आसा। इतिहास आणि वास्तुकला मोगी खातीरचें हें एक आकर्शणूच। श्री चामुंडेश्वरी देवळाक शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास आसा। हें देवूळ 12व्या शेंकड्यांत कदंब राजवंशाच्या काळांत बांदिल्लें। हांगची मुखेल देवता देवी चामुंडेश्वरी। हो देवी दुर्गेचो अवतार मानतात, जी तिच्या पराक्रमा खातीर फामाद आसा। वर्सभर ह्या देवळांत जायते उत्सव भक्तिभावान मनयतात। तातूंतलो एक उत्सव म्हळ्यार नवरात्री उत्सव। ह्या काळांत हांगा मखरोत्सवूय जाता। तर अशा ह्या इतिहासीक धर्मीक थळाक तुमी ह्या नवरात्रांक भेट दिवपाक शकतात। तर अशाच म्हायती दिवपी कार्यावळी खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि एक्साचेर फॉलो करात। तशेंच आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आणि www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।